स्टेटमेंटाच्या बेसिसाचेर म्हाका इंटरोगेट करचें म्हणून सगळे व्हडले बीजेपीचे टॉप लोकांचो हातून हात आसा. जे कोण एक्यूज आसले तांकांय हाडपाक जाल्ले. तो फाल्यां भायर येवन आमचे नांवां घेतली जाल्यार हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्नमेंट. सुलेमान सिद्दकी खानाचो आनी एक व्हिडिओ व्हायरल. अमित पालेकरान व्हिडिओ काडपाक सांगिल्लो म्हूण आरोप. अमित पालेकर म्हणटा पयलीं ताणें नांवां घेतिल्ली तांचें कितें केलें, आतां आपल्याचेर दुबाव कित्याक. तुमच्या डीजीपीन स्टेटमेंट केला की एक पळून गेल्लो एक्यूज जो स्टेटमेंट करता ताचेर आमी कितली बिलीव करचें म्हणून. आज जेन्ना तो म्हज्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट करता तेन्ना तुमी म्हणटा की त्या स्टेटमेंटाच्या बेसिसाचेर म्हाका इंटरोगेट करचें म्हणून. त्या एक्यूजडानी स्टेटमेंट केला जो पळून गेल्लो एक्यूज स्टेटमेंट करता ताचेर बिलीव कित्याक आमी करूं म्हणून. वाय ही इज नॉट कॉल्ड, वाय आय एम कॉल्ड. आपय सगळ्यांक कळटा आपण तेका मरे जॉशुआक आपय सगळ्यांक हांगा बसया. PSI हांव बसता हांव हांगा तुका फाल्यां जाय पळय आयज न्ही हांव कंटिन्युअस बसता. आयज सुलेमान तुमच्या कस्टडींतल्यान गेला. तुमच्या कस्टडीन इलिगली आसा दिसता म्हाका तो. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन ही वॉज अरेस्टेड ऑन 17th or 18th and they have kept him in illegal custody. थंय सगळें सेटिंग केलें आसतलें ती and that is why आज म्हाका हांगा आपयता. आनी कोइन्सिडंट इट इज टू मच ऑफ अ कोइन्सिडन्स. आजूच ते सांगता अरेस्ट केला म्हणून. अमित पाटकर म्हणटा विरोधकांक टार्गेट करपाचो प्लान. सगळे व्हडले बीजेपीचे टॉप लोकांचो हातून हात आसा. एक चोर पुलीस कस्टडींतल्यान धांवन वता ते ऑपोजिशन लिडर जे आसात तांकां टार्गेट करपाचो एक प्रयत्न चलता. सुनील कौठणकार म्हणटा सरकारानूच व्हिडिओ काडपाक लायलो. की फाल्यां आमी सरप्रायज जावचे ना की तो फाल्यां भायर येवन आमचे नांवां घेतली जाल्यार. आज अचूक ती गजाल घडल्या की सुलेमान सिद्दीकीचो एक नवो व्हिडिओ आयला तातूंत ताणें अमित पालेकराचेर सगळो ब्लेम घाला. आतां हो जेन्ना ताणें ब्लेम घाला हाजो जर तुमी आतां बॅकग्रावंड पळोवशात एका सायडीन ताचो व्हिडिओ आउट जाला. सुलेमान सिद्दीकीची पुलिसांनी तांबडी केली आनी ताजे कडल्यान हो फोर्सान व्हिडिओ काडून घेतला आनी अमिताचें नांव घालून घेतला. आपाचो वेन्झी म्हणटा आतां नवो व्हिडिओ मिडिया कडेन कसो पावलो ताची चवकशी करपाची गरज आसा. अमितांक भितर आपयलो when the investigation is going on हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हेजे कित कोटा हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्नमेंट. आनी गव्हर्नमेंटाक तो इन टच आसोन आज हो व्हिडिओ कोण ही नाटकां. जरी तरी अमिता व्हिडिओ मेळ्ळो कोणे जाल्यार दिल्लो आनी तो विसल ब्लोअर म्हणून टॅकिंग आपयला जाल्यार हेज विसल ब्लोअर कोण. हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें. इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक आनी जाय जाणां ताणें एक्यूजूय केल्ले नांवांय काडली. तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन जायनासतना आज अमिताभ हांगा हाडलो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. जे खऱ्यांनूच इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय तें जायना आनी आज अमिताभ हाडला. तशेंच जे कोण एक्यूज आसले तांकांय हाडपाक जाल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.